खण वाठारांतलो मंगळारचो बंद यशस्वी जालो। गोंयभर रॅली आनी सभांचे आयोजन केल्ले। पळयात ते विशींचो रिपोर्ट। दिवचले आनी साखळे दुकानां बंद दवरिल्ली। तेच बराबर ह्या दोनूय शहरांतले बाजारूय बंद आशिल्ले, पूण खाजगी बशी मात सदचेवरी चालू आशिल्ल्यो। अस्नोड्या खण अवलंबितांनी व्हडली मोटारसायकल रॅली काढली। साखळे पालिकेचो नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानीन ह्या बंदाक तेंको दिल्लो। चालू करा गोंयचो मायनिंग चालू करा। आमकां जाय गोंयचो मायनिंग आमकां फक्त तारीख मेळटा आनी आश्वासनां मेळटा। हे आश्वासनां पुरो जाला आनी आमी बळी पडत आसा। आमकां आतां कृती जाय, कितें तरी करून दाखया तुमी हय काय ना म्हणून। ते सरकार करून सोदिना। इलेक्शन माथ्यार तेकल्या म्हणून तारीख येता दिल्लीच्यान कोण येता, हांगाच खासदार येता, सगळे तारीखूच दिवता आमकां। कितें जातलें आमचें फ्युचर कितें आहा तें आमकां सांगिना। परमनंट मायनिंग फंड आसा 184 कोटी, ते अजून पर्यंत मायनिंग डिपेंडंट लोकां खातीर मोडपाक ते 1 रुपया मोडूंक ना। स्कुलाक वचपाक लोकांची बशी बंद पडला, पैसे अजून तशे आसा। बंदाक लागून फोंड्या आनी उसगांवचे रस्ते रिते पडिल्ले। दुकानां आनी हेर आस्थापनाय बंद आशिल्ली। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान उसगांवा आनी दिवचले मोटारसायकल रॅली काढली। उपरांत ह्या दोनूय वाठारांनी सदचेवरी येरादारी चालू जाली। आणि हांगासर जितले शॉपां आसा ही सगळ्या लोकांनी आपूण जावन बंद केल्ल्या आणि बंदाक सहकार्य केल्लो आसा, जेणे करून आमच्या जे गांवांत 100 दुकानां आसा ही पयलीं बरो बाजार चलतालो, पूण हे मायन तेन्ना 2012च्यान मायन बंद जाले तेन्नाच्यान एक अशे शॉप बंद करून आयज परिस्थिती अशी जाल्या की बाजारूच बंद जाला। म्हणजे हांगासर उत्पन्न जे आसा ते सगळे बंद जाल्ल्या कारणान खंयचे दुकानांक आनी कोणाक स्पेर पार्ट वालो जो आनी कोण आसा ताका कितेंच गिरायक जाल्ल्या कारणान बाजारान लोकूय येना। लोक येना म्हणजे पयशे ना, इन्कम सोर्स सगळो टोटली बना। कारण आमचो जो गांव आसा, इतलो जो पाळी पंचायत जो गांव आसा तितलोय लोक डिपेंड मायनिंगेचेर आसात। कोणूच खंयच्याच हितूनचो घरांचो जॉबाक गव्हर्नमेंटाक लागलेलो ना। सगळो टोटल कोणी जावं आपले बायलेचे भांगर दवरून ट्रक काडलेलो, फायनान्साचो ट्रक, ते बी कशे घेतलेले, फायनान्स कमी पयशांनी दिता म्हणून आमी ट्रक घेतलेले। कधीच ना तितून तरी आमी पोट भरतले म्हणून। पूण ह्या 2012च्यान जो सरकारान निर्णय केलो बंद करपाक, तो आयज पर्यंत मायनी बंद जाल्ल्या कारणान आमची सगळ्या लोकांची परिस्थिती अशी बिकट जाल्या। सरकारान म्हणजे कितें तरी धंद्याक चलपा लागून फॅक्टरी आनी कितें बिजनेस मायनिंग नाव दिसता तरी कितें तरी करूं जाय तेंच्यांनी। लोक बाबा भरता तेंचे दुकान चला पोटा पुरते, सरकाराक टॅक्स भरलो आमी आनी लायटीची बिलां भरता, उदका भरपाक कितें तरी आमकां जाय न्हू रे साधन। आमची घरा कडेन कितलो खर्च आसा, सगळी म्हारगाय। सावड्ड्या आनी कुडचड्याय बंदाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। बंदाक लागून कुडचडेचो पालिका बाजारय सुक्यार पडिल्लो। दुकानां बंद आशिल्लीं, पूण कांय बँकोच चालू आशिल्ल्यो। भौशीक येरादारीचेर ह्या बंदाचो परिणाम जालो ना। खण पिडेस्तांनी बंदाक तेंको दिवपा खातीर वास्को रॅली काडली। वास्को हो खण पिडेस्तांचो वाठार न्ही, पूण खण पिडेस्तांनी मारिल्ल्या उल्याक मान दीत कांय जाणांनी एकठांय येवन वास्कोत रॅली काडली। दुकानां नुस्त्या बाजारय बंद आशिल्लो। वास्कोचो पोर्ट आसा न्ही, वास्कोचो पोर्ट म्हणल्यार चडसो सिंगल मोनो कार्गो पोर्ट म्हणटा। मोनो कार्गो पोर्ट म्हणल्यार एकूच कार्गो आशिल्लो चडसो म्हणल्यार आयर्न ओर। बाकीचे कार्गो जे येताले किंवा वताले ते चड ना, एक्सेप्ट ऑयल, थोडोसो मातसो कोल, आनी ताचेर आमचे बाकीचे जे अवलंबून लोक आशिल्ले ते चड नाशिल्ले। पण जायते लोक, फॉर एक्झाम्पल शिपींग एजंट्स आसात हांगा, स्टिवर्डर आसात, मागीर हँडलिंग कार्गो वर्कर्स आसात, सॅम्पलिंग करपाचे लोक आसा, बाज ओनर, आमचे बाजीचे वर्कर जवळ 6000 लोक आशिल्ले। ते आतां खंय गेले तेच कळना तुमकां। कितल्या लोकांचे जॉब गेला आनी त्या लोकांक जॉब मेळना, आनी ते जे लोक पातको मार्केटांतल्यान कितें विकते घेताले ते त्यांची पर्चेसींग पावर एकदम कमी जाल्या। दुकानदारांनी आमकां सपोर्ट कित्याक केला, कित्याक तांचो काय जाणांचो सेल इवन 50% पासून कमी जाल्या। फॉर एक्झाम्पल रेडीमेड क्लॉथ स्टोर, लोकां कडेन पयशे नाल्यार खंयच्यान घेतले सामान, म्हणून त्यांनी आमकां तेको दिला। आणि आमकां The impact in Vasco Port City is that since there have been so many mining dependents, when we used to have so many vessels in the port loading iron ore, we used to have these shops, business selling small things to all the crew members who would come down. There were other restaurants which were getting business, and so there were agents, there were stevedots, barge owners. So with the closure of mining for the last so many years, and
sporadic opening and closing. All these things have been really affected. And Vasco City, you can see the economy getting affected. Hardly any shop is doing well. So basically, we really requesting everybody involved to restart the mining. Otherwise, I think Vasco, this port, which is actually a port city, that the economy will be badly affected. आमचे खबराकार महेश गोवेकार, कृष्णा नाईक, प्रहर सावड्डेकार आणि हिरू महाले.